नमस्कार. आयच्या खाशेल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी आसा पेडे हांगासर इंडोर स्टेडियमान आणि माझ्या फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता की हांगासर वेगवेगळे कॉम्पिटिशन चालू आहा रोबोटिक्साचे. सो हांगासर आयज 7 ते 9 कॉम्पिटिशन हांगासर आसा अशें आमकां कळ्ळां. वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशनांनी हांगासर भुरग्यांनी पार्टिसिपेट केला, जाणून घेतले तेंचो एक्सपिरियन्स कसो आहा. हांगासर स्टुडंट्स येयल्या, टिचर्स येयल्या, पेरंट्स येयल्या, तेंचो एक्सपिरियन्स, तेंचो अनुभव ह्या कॉम्पिटिशना बद्दल. फाटलीं 2 वर्सां हे कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज जाता. ह्या कॉम्पिटिशनाचे 3रे वर्स आणि ह्या 3ऱ्या वर्साच्या निमतान जे आमी फाटीं पळोवंक शकता की स्टुडंट्साची जी हांगासर झुंबड पडल्या, चडांत चड स्टुडंट्स हांगासर पार्टिसिपेट जाल्या, तेंचो अनुभव आमी तुमच्या मुखार दवरतले. We are one of the core organizers for this event. This event is called World STEM and Robotics Olympiad Goa Regionals. ह्या गोंया पुरते मर्यादीत रिजनल्स आमचे कॉम्पिटिशन आसा. सुमार 570-600 students have participated. The number of schools range from Penne to Kankon and from Vasco to Usgaon and deep interiors of Goa. हे सगळे भुरगे हांगा येवन वेगवेगळ्या 9 कॉम्पिटिशनांनी वांटेकार जाल्ले आसा. प्रत्येक आमचे कॉम्पिटिशनान क्वॉलिफायींग रावंड्स आसा. आतां हो 2nd रावंड चालू आसा आणि सांजचे म्हटल्यार सगळे फायनल्स बी रेडी करून आमकां विनर्स मेळटले. सो द विनर्स वील बी लायक इन ईच रावंड, म्हणजे 9 कॉम्पिटिशन हांवें म्हटलें. प्रत्येक हितून कॉम्पिटिशनान 5 टिमी आमचे हांगा क्वॉलिफाय जावन मागीर नॅशनल्साक वतले. सो नॅशनलाक गेल्या उपरांत there are certain competition they will qualify for the internationals. Tentatively the international is in Singapore, but आता फुडें पळोवया कशें जाता ते. पूण रायट नाव द प्लॅन इज इन फॉर द इंटरनॅशनल टू बी इन सिंगापूर. गेल्या वर्सा हे इंटरनॅशनल दुबय जाल्ले. थंय आमचे गोंयचे टिमी 5 टिमी दुबय पाविल्ले आणि तितले खुबशे 3 टिमी जिखूनय आयिल्ले. सो आतां अशें ह्या कॉम्पिटिशन, दीस इज द 3rd year ऑफ द कॉम्पिटिशन. म्हणजे आमी जे गोंयान ऑर्गनायज करतात आणि क्युरियस मायंड ऑलवेज हांगा भुरग्यांक हे सपोर्ट करता इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग आणि तेंचे आमचे स्वताचे DIY रोबोटिक्स किट आसा. आणि आमचे रोबोटिक कन्स्ट्रक्शन चॅलेंज which I am very proud to say it's something that we have made in Goa, robotic construction challenge. For robotic construction challenge we have about 150 teams participating only in one competition, which is the highest in any category. So we are proud of our Goan students. They are showing very wonderful, great innovation skills, and all credit goes to the Honorable Chief Minister of Goa who started this coding and robotics movement as such. आणि त्या मुवमेंटाचो हे आतां जे फळ आसा ते आमकां दिश्टी पडटा आणि हे फुडें आमच्या भुरग्यांक फ्युचरान खूब फायद्याचें पडटलें. आमी पळयता की संडे म्हटले का भुरगे आळशीपणा मातशें करता किंवा आनी आपल्या वेगळ्या कामांनी आपले बिजी आसता. पूण आयज आमी संडेच्या हितून हांगासर भुरगे तशी पळोवपाक गेल्यार गर्दी आसा आणि पेरंट्सूय येयल्या. आणि दर फावटी जेन्ना आमी कॉम्पिटिशनां रोबोटिक्स पळयता तेन्ना संडेच जाता चडशे. सो आयचो रिस्पॉन्स कसो आहा? सो पळय, दीस इज रिस्पॉन्स तुमीच पळोवपाक शकता. विज्युअल्स हांगा कशें रिस्पॉन्स आसा. द रिस्पॉन्स इज आमी एक्सपेक्ट करूं नासलो इतलो रिस्पॉन्स जेन्ना आमी सुरू केल्ले. सो इतलेंच सांगता की पेरंट्सांनी हे सगळें ड्रायव्ह केला. संडे आसा म्हणजे स्कुलां बंद आसा. Okay, so parents more than I am not denying the participation of schools and the involvement of schools, because there are many teachers also. हांगा टिचर्सूय खूब आसा जे आपल्या भुरग्यांक मोटिवेट करपाक येयल्ले आसा कळ्ळें न्ही. आनी पेरंट्सूय भरपूर जायचे दिसता पळय. सो आय मीन म्हणजे जरी तुमी म्हटलें की संडे आसतना भुरगे सगळे पेरंट्स सगळे रेस्ट करपाक सोदता, तरी पूण असल्या टायमार इतले भुरगे 700-800 भुरगे हांगा येवन कॉम्पिटिशन करता, इतलेंच सांगता की कितले इम्पॉर्टन्स ह्या फिल्डाक फुडें आसा ते. पेरंट्सांनी ग्रोथूय आसा. पेरंट्सांनी ऑलरेडी अंडरस्टँड केल्लें आसा हेजें इम्पॉर्टन्स. टिचरींनी अंडरस्टँड केल्लें आसा. आनी ऑल्सो हे जे नवीन NEP जे आयले आसा दे प्रमोटींग दीस कायंड ऑफ एक्सपिरियन्शियल लर्निंग. एक दीस हांगा कॉम्पिटिशन येवप म्हणजे 1 म्हयन्याभराचो क्लासरूम अशें म्हाका दिश्टी पडटा. हे कॉम्पिटिशना बद्दल सांगा. आयज रिस्पॉन्स लोकांचो पळोवन तुमकां कशें दिसता भुरग्यांचो? सगळ्यात पयलीं हांवूय हेंच पळोवपाक आयिल्लो की एकूण रिस्पॉन्स कसो आसतलो. म्हाकाय क्युरियोसिटी आसलेली की आयोजकां कडल्यान म्हाका इन्विटेशन आयिल्लें आणि बाय बीइंग फ्रॉम द एज्युकेशन डिपार्टमेंट की कशा पद्दतीचो रिस्पॉन्स आसतलो. म्हाका बाल भवनानूय आमी ह्यो एक्टिविटीज आयोजकांनी केल्ल्यो, तातूंतल्यान आमच्या जवळ जवळ 30
भुरग्यां खातीर तांणी एक्सेस दिल्लो आनी ताचें ट्रेनींग सेशनूय तांणी बालभवनान आयोजकांनी घेतिल्लें फ्री ऑफ कॉस्ट. सो त्या बेसिसचेर आयज पळोवपाक आयिल्लो की आमचे कितले भुरगे कशा पद्दतीन पार्टिसिपेट जाता. देखून बारीकसाणीन सगळे कडेन वचून आयलो आनी लक्षान आयलें की इतले क्युरियोसिटीन भुरगे काम करतात. ते कोडिंग आसतलें, ते रोबोटिक्स आसतलें. ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर म्हाका दिसता की ही एक बरी संद आमच्या सगळ्या भुरग्यांक मेळिल्ली आसा की 21st सेंच्युरी स्किल्स जातून आमी बेसिकली नवे शैक्षणीक धोरण नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन मेन्शन केल्लें आसा की आमच्या भुरग्यांक क्रिएटिविटी आसतली. मागीर ह्या सगळ्या हाचेर तांकां आमी मोटिवेट करपाक जाय. हें सगळें करतना लक्षान येतालें की एका भुरग्यान आतां पळयतालो हांव की डिस्लेक्सिया सारकिल्ल्या हाचेर तो भुरगो सेन्सिटायज जावन ताणें ताचेर कोडिंग करून मागीर ताचेर एक ॲप तयार केला आनी ताचो उपयोग जवळ जवळ तांणी मागीर तांचे पेरंट्स जे मेडिकल फिल्डांतले आशिल्ले की भुरगे आयडेंटिफाय करपा खातीर काही प्रमाणान केलो. तर असे बरेचशे इनिशिएटिव्स पळोवपाक मेळ्ळे. खूब बरें दिसता की गोंयच्या ह्या वाठारांत भुरगे अशा पद्दतीचे इनिशिएटिव्सान पार्टिसिपेट जाता. सो आयोजकांक खरें म्हणजे खूब शुभेच्छा ह्या सगळ्या हितून. आनी अशें जावचें गोंयान अश्यो एक्टिविटीज जावच्यो. बेसिकली आयज आमी रोबोटिक्स आनी AI हाच्या बद्दल उलयतना ह्या फिल्डान आमचे भुरगे फुडें वतले जाल्यार ल्हानपणांतल्यानूच तांकां ती एक हें दिवपाक जाय पळय ती अशा प्रोग्रामांतल्यान मेळटा अशें म्हाका दिसता. दर वर्सा आमी प्रयत्न करता. वय तिसरें वर्स जालें आमी हांगा वर्ल्ड स्टेम एंड रोबोटिक्स ऑलिम्पियाड हांगा घडोवन हाडला आनी आमकां स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा सहाय्यान आमी हो पेडे इंडोर ग्रावंडान हो घडोवन हाडला. तशेंच बाल भवन, तशेंच मागीर SCRT गोवा सरकार हे सगळ्यांच्या मदतीन येदो व्हडलो आमी प्रोग्राम राबोवंक शकले. जवळ जवळ 600 भुरगीं आज आमी गोंयच्यान सांगलीच्यान तशेंच महाराष्ट्र कर्नाटका ह्या भागांतल्यान भुरगीं हांगा जमिल्ले आसा. गोवा राज्य म्हणजे गोवा रिजनल हें पार्टिसिपेट करपाक हांगाच्यान जवळ जवळ 50 टिमी नेक्स्ट रावंडाक सिलेक्ट जातली. ते म्हणजे नॅशनल रावंडाक सिलेक्ट जातली आनी नॅशनल सुद्दां गोंयान जावपाची अपेक्षा आसा आमकां. तर आमी ह्या कॉम्पिटिशनान जवळ जवळ 7 वेगळे वेगळे भिन्न भिन्न कॉम्पिटिशन आसात. तातूंत बलून कार आसा. बलून कार ह्या रेसीन भुरगे बलून करता आनी बलूनाच्या सहाय्यान तांची गाडी फुडें धांवता आनी जितकी लांब ती गाडी वयतली ती टीम जिखता. तशेंच मागीर रोबो रेस आसा, मागीर ब्लिक सॉथॉन आसा, मागीर यंग सायंटिस्ट आसा. अशे वेगळे वेगळे कॉम्पिटिशन्स घडोवन हाडटा. एक तातूंतली मुख्य बाजू अशी म्हणजे की भुरग्यांक जे जमता ते एकामेकांचे पळोवन चड शिकपाक तांकां वाव मेळटा. आतां जशें की जुनियर सायंटिस्टाक जे भुरगे पार्टिसिपेट करपा आयल्या तशेंच मागीर ब्लिक्सोथॉन आयला. ब्लिक्सोथॉनाचे भुरगे त्यांचे कॉम्पिटिशनाचे हे प्रोजेक्ट पळयतात आनी तांकां आयडिया येतात की फुडल्या वर्सा हांवें सुद्दां येवचें आनी आपूण कितें प्रोजेक्ट हाडचो. अशें तांकां म्हणजे हो जो वातावरण क्रिएट जाता हांगा पेरंट्सांक, भुरग्यांक, टिचर्सांक तांकां हांगा ज्या राज्यान आमच्या जे टॅलंट आसा ते सगळे हांगा पावल्ले कारणान तांकां एकामेकाचे प्रोजेक्ट पळोवंक मेळटा आनी तांकां आयडिया आयिल्ले कारणान ते फुडल्या वर्सा आनी मातशे आमी अशें पळयत आयिल्ले आसा. दर वर्सा आमचे कडेन जी भुरगीं रिपीट जातात ते आपलो प्रोजेक्टाची क्वॉलिटी वाडयत आसात. दीस इज हॅपनिंग बिकॉज हांगा येयल्ले कारणान तांकां तो एक्सपोजर मेळटा, एक्सपोजर ऑफ आयडियाज मेळटा आनी ताका लागून आमचो कार्यक्रम हो इव्हेंट सुद्दां व्हडलो जायत आसा. पयल्या वर्साक म्हणजे 3 वर्सां पयलीं जेन्ना आमी पणजे इंडोरान केल्लो तेन्ना आमचे कडेन 60 टिमी आशिल्ल्यो. फाटल्या वर्साक 100 आनी आतां 170 टिमी जाल्यो. अशें जे ग्रोथ आसा इज बिकॉज ऑफ द इनरंट टॅलंट एंड एक्सपोजर प्रोवायडेड टू द किड्स. आनी हाका गोंय सरकाराचो खूब मोठो लाभ आसा कारण गोंय सरकाराच्या मार्गांतल्यान आमी इतके स्किमींतल्यान जे भुरगे आतां शिकता कोडिंग एंड रोबोटिक्स ताजो फायदो नक्कीच जाता की भुरग्यांक आतां एक्सपोजर जाल्लो आसा. हांव क्युरियस मायंड इन्फोटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड हेजो डिरेक्टर जावन आसा आनी वी आर वन ऑफ द ऑर्गनायझींग पार्टनर्स फॉर दीस WSRO वर्ल्ड स्टेम एंड रोबोटिक्स ऑलिम्पियाड जे जावन आसा. रिजनल गोवा रिजनल आसा तेजो वी आर वन ऑफ द ऑर्गनायझींग पार्टनर्स. हें एक म्हाजें डेजिग्नेशन जालें. दुसरें म्हणल्यार आय एम मॅनेजमेंट मेंबर ऑफ शिवग्राम एज्युकेशन सोसायटी शिरोडा आनी आमचे हायर सेकंडरी आनी हाय स्कुलाचे भुरगे हांगा पार्टिसिपेट जाल्ले आसा. सो आय एम डुईंग 2 roles टुडे. वन इज ऑफ डायरेक्टर ऑफ क्युरियस मायंड एंड ऑल्सो मॅनेजमेंट मेंबर फॉर द स्कूल स्टुडंट्स. बरें दिसता प्रतिसाद पळोवन. आतां पर्यंत WSRचे
2 रिजनल जाल्ले आसा आनी गोंयच्यान ऑलमोस्ट 400 सुमार 400च्या वयर भुरग्यांनी पार्टिसिपेट केल्ले आसा. सो दिसता की टॅक्निकल एज्युकेशनाक एन्थुजियाजम म्हणटा तें आसा, फक्त तांकां मातशें मोटिवेशन जाय आनी प्लॅटफॉर्म दिवपाक जाय. सो हो प्लॅटफॉर्म आमी गोंयान आमच्या सारके बाकीचे पार्टनर्स आसा आमचे, हांच्या बरोबर आमी हो प्लॅटफॉर्म तांकां दिल्लो आसा. आनी इट्स गूड टू सी दी एनर्जी ऑन अ संडे amongst the students, parents and the teachers participating in different robotics related competitions and showing their skills. So we are happy and proud of our Goans who have come up and participated here, and we are happy to produce this kind of provide this kind of platform to the community. A new education policy ही introduce जाल्ली आसा भारतभरान, आनी हितून वेगवेगळे तरेचे एज्युकेशन आसा ते इंटिग्रेट केल्ले आसा. फक्त आतां ते बुकीश नॉलेज ऑर एक्स्ट्रा करिक्युलर म्हणटाले तशें उरूना, रादर इट इज बिकम मोर इंटिग्रेटेड सॉर्ट ऑफ एन अप्रोच. सो तितून रोबोटिक्साक बऱ्या तरेन इम्पॉर्टन्स दिल्लें आसा, रादर आय वूड से टेक्निकल एज्युकेशनाक बऱ्या तरेन दिल्लें आसा. गोवा गव्हर्मेंटानी बी CM केअर्स म्हणून एक स्कीम स्टार्ट केल्या, जितून 6th स्टँडर्डाचे ऑनवर्ड्स भुरग्यांक रोबोटिक्स आनी कोडिंग शिकयतात. So this becomes one of the platform wherein the students can come out and showcase what they have learned, right? So हो एक तेजो side जालो. Secondly, why students should participate is because the world is moving towards technology and technological education. आमी पयला आसत कोविडाच्या टायमा वयल्यान आमचे सगळे चडशे जीवन आसा हे ऑनलायन गेल्ले आसा. सो अशा हितून आमी जर पार्टिसिपेट जायना एंड वी स्टिक टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग एंड टिचींग, then I feel that we as a community will be falling behind. So हितून आमी फाटल्यान उरपाक जायना, rather Goa should become like a model state wherein we can showcase that yes, if done correctly it can get good results, right? So I feel like this is one of the platform where we can achieve that. लास्ट ईयर 200 बच्चे थे, इस बार 600 बच्चे हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट हमें मिला. दिस इज़ द 3rd सीजन, तीसरी सीज़न हम लोग गोवा में कर रहे हैं. ठीक है, लास्ट ईयर इन 25-24 तब 200-250 बच्चे पे हम लोग स्टॉप हो जा रहे थे. बच्चों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया, स्कूल ने हार्ड वर्क किया, गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया, और उसकी वजह से ही अभी नंबर ऑफ़ टीम्स और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अभी बढ़े. क्वालिटी ऑफ आप जब देख रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ मतलब जो आउटपुट आ रहा है, जो लोग बच्चे बना रहे हैं, उसका आउटपुट कैसा है? पहले से बेहतर है या और इम्प्रूवमेंट चाहिए? ओ यस, ऑफ कोर्स. तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट ऑलरेडी है एज़ कम्पेयर टू पिछले 2 साल से. पिछले 2 साल में कई बार ऐसा लगता था कि रोबोट चल नहीं पा रहे थे, प्रैक्टिस राउंड में भी फेल आ रहा था, उसके बाद क्वालिफिकेशंस राउंड में भी नहीं चल पा रहे थे, राइट? इस बार तो प्रैक्टिस और क्वालिफिकेशंस इजीली उन्होंने बीट कर दिया है, राइट? सो इस बार बोल सकते हैं कि भाई टॉप 5, टॉप 6 जो नेशनल में या इंटरनेशनल तक जाएंगे. मे बी वी आर एक्सपेक्टिंग कपल ऑफ टीम्स फ्रॉम द गोवा एज वेल. एंड ये ये इम्प्रूवमेंट को कंटिन्यूस लिगासी मेंटेन करे, वो भी हम लोग चाह रहे हैं, राइट? इट इज़ नॉट लाइक दैट कि भाई यही ईयर अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया है तो फिर स्टॉप हो जाए, राइट? मेरी एक रिक्वेस्ट होगी फॉर द स्कूल्स, फॉर द कोच, राइट? कि ऐसी काफ़ी सारी कॉम्पिटिशन्स में आप पार्टिसिपेट करो, स्कूल पे करो, राइट? स्टेट लेवल पे करो, सिटी लेवल पे करो, राइट? कंटिन्यूसली साइंस फेयर करो, राइट? जिससे इसका कंटिन्यूस यूजेस हो. क्या बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कॉम्पिटिशन्स फिनिश होने के बाद, राइट, कि ये प्रोजेक्ट को बंद करके रख दे, राइट? इसको कंटिन्यूस आगे लेके जाए. दैट इज़ व्हाट हमारा मेन ऑब्जेक्टिव वही है. Yeah, it is a sense of excitement. Actually, my daughter is participating over here. She has been participating in WSRO for last year also, and this year again, because we like the overall organizing and the atmosphere, and so many different school students, they come over here, that it is really a learning experience. So I'm very happy, I'm very excited to see her over here. I would suggest all the parents that to please identify if your child is interested in robotics, STEM, any kind of a field, there are ample opportunities nowadays. So I actually assessed my my daughter Anam's capability, and after that she has been participating in many, and then gradually started winning awards. She won lastly the E-Yantra 2nd place nationally. She got selected for Team India in the FGC. She'll be going to South Korea, and in WSRO last year she went up to national. This year we are hoping that we should be able to do, and she has continued with the same project, similar project, improved it, made it better. It is actually impacting. So I would say to all the parents that there's a lot that your child could gain from the early years if they are interested. Please do not hold them back.
They are things much beyond just purely academics. World is changing, so please bring them to the events like WSRO and let them explore what other kids are doing. They should not be lagging behind. आयज संडे पूण संडेच्या दिसान सुद्दां तुमी भुरग्यांक आयज हांगासर घेवन येयला. भुरग्यांनी कितें म्हटलें पयलीं सांगा, म्हणजे येवपाक तयार जाले काय फाटीं फुडें जाले? सगळ्यान पयली जेन्ना तांकां कळ्ळें संडे इव्हेंट आसा म्हणून मातशी तांची निराशा जाली, कित्याक तांकां रेस्ट पिरियड ना, कंटिन्युअस आसतलें म्हणून. पण मागीर जेन्ना हो इव्हेंट तांणी पळयलो आनी ब्लिक्स सारके जेन्ना कॉम्पिटिशन तांणी पळयलें, ते सामके म्हणजे उमेदीन आशिल्ले की कशें जातलें, गोल कशें करपाक जाय. इवन स्टेम बलून कार, सिंपल कन्सेप्ट, पूण तातूंत कसो तो बलून आमी फुगोवपाक जाय, ती व्हिलां कशी लावपाक जाय, हाजी सुद्दां बारकासायन तांकां येवपाक जाय. आनी इतल्या म्हणजे पयलीं जेंच्या कडल्यान जायत नाशिल्ल्यो 4-5 तांणी करून पळयल्यो, फुडें धुकल्यो नाशिल्ल्यो. पण टुवर्ड्स द एंड आतां जर पळयत जाल्यार अमेझींग रिजल्ट्स, म्हणजे 15 स्केलाचेर सुद्दां फूल स्ट्रेट तांची रोबो स्टेम बलून कार वता. म्हणटकच ती जिद्दीन तांणी केल्लें आसा. आनी म्हजी भुरगीं कशीं आसा, ते इकॉनॉमिकली फ्रॉम अ विकर सेक्शन, पण तरी आसतना तांणी जमता तशें घरांतल्यो बाटल्यो आनी कोणा कडल्यान स्कुलांतल्यान मागून तुमचे कडेन भायर उडयल्ल्यो बाटल्यो आसा ताच्यो गुड्ड्यो हाडा. म्हणजे गेले 8 दीस ती ह्याच हितून आशिल्ली, म्हणजे आमकां तूं बेस्टस्ट कार करपाक जाय, आमकां जिखपाक जाय म्हणून तांच्या उमेदी खातीर हांवें तांकां फुडें काडलेंच आनी तांची जिद्दूय आशिल्ली भितर. सो जेन्ना अशें जाता की भुरग्यांची जिद्द आसता, टिचरीची जिद्द आसता, आमकां फ्रुट्स पळोवपाक मेळटलेच. पळोवया कितें जाता तें, आमी रावल्या. फाटलीं 3 वर्सां तुमी पळयता की हो कॉम्पिटिशन हें गोंयांत ऑर्गनायज जाता. सो दर वर्सा भुरग्यांची संख्या सुद्दां वाडत आहा. सो कितें सांगूं इच्छिता आनी टिचरींक किंवा पेरंट्सांक तुमी कितें सांगूं इच्छिता? म्हाका दिसता भरभरून प्रतिसाद ह्या कॉम्पिटिशनाक मेळटा तो ह्या खातीर की हांगा फक्त तुमी एक कन्सेप्ट घेवन येना, पण तुमी उलोवपाकूय शिकता, कम्युनिकेशन स्किल्सूय येता, जजीसां कडेन कशें इंटरॅक्ट करप, बाबा फावल म्हणजे कितें, म्हणजे खुबश्यो बारकावे आसा जे भुरग्यांक शिकूंक मेळटा. सायन्साचे कन्सेप्ट, टॉर्क कितलो आसपाक जाय आपल्या रोबोटाक, हे टॉर्क सारके जो प्रिंसिपल तांकां क्लासीन शिकयल्लो वता तो हांगा तांकां प्रॅक्टिकली अनुभवपाक मेळटा आनी करपाक मेळटा. सो इट्स अ बीग अचिवमेंट फॉर अ चायल्ड ऑल्सो. दे आर लर्निंग थ्रू डुईंग अँड प्रॅक्टिकल्स, सगळें सायमल्टेनियसली हांगा तांकां करपाक मेळटा, शिकपाक मेळटा. पयलीं सारकें आतां ते क्लासरुमा भितर उरोंक ना, आतां क्लासरुमा भायर शिक्षण जालां. बरोबर. येस. सो NEPचो जो रोल आवट आमी म्हणटा न्ही, ताजें फ्रुटफुलनस जर खंय पळोवपाक जाय जाल्यार तें ह्या कॉम्पिटिशनान जरूर पळोवचें. कित्याक यंग सायंटिस्टा सारको जो ट्रॅक आसा थंय भुरग्यांनी कशें आपलो जें तांणी कितें केलां इनोवेशन तें जजीसा पर्यंत कशें पावयतात, कशें ते एक्सप्लेन करता, रायट फ्रॉम द स्क्रॅच. म्हणजे जांकां इंग्लीश सुद्दां धड सेंटेन्सां जमनाशिल्लीं ती भुरगीं इंटरनॅशनलाक जिखून येता म्हळ्यार इट्स एन अमेझींग अचिवमेंट. इट्स अ डेडिकेशन फ्रॉम द स्टुडंट सायड, फ्रॉम द टिचर्स सायड. सो प्रत्येक ट्रॅक हांगासर जो आसा, रोबो रेस म्हणा, स्टेम बलून कार म्हणा, लेगो लायन म्हणा, ब्लिक्स म्हणा, सगळ्या ट्रॅकांनी भुरगीं जिद्दीन पार्टिसिपेट करतात, शिकतात आनी मुख्य म्हणजे तांचे सगळे जे कन्सेप्ट हांगा ती यूज करतात ते प्रॅक्टिकली ती करतात आनी स्वता करतात. उमेदीन तांच्या कडल्यान हें सगळें जावन वता विथीन दॅट स्टिप्युलेटेड टायम. हें म्हत्वाचें. माझे नाव भार्गव निलेश खोबरेकर. हांव सेंट एंड्रू स्कूल ICSE वास्को दा गामा गोवान रावता आनी हांव स्टँडर्ड 9th स्टँडर्ड. म्हाका सांग कितें केलां तूं आनी कॉम्पिटिशनान आयज येवपाचें कशें दिसलें, कशी फिलींग आहा तुजी? आयज म्हणजे अशें दिसलें की हे कॉम्पिटिशनान हांव फाटले 2 वर्सांसून पार्ट घेता. फाटल्या वर्सा हांव रोबो रेस कन्स्ट्रक्शनान आसलेलो, थंयसर हांव सेमीफायनल पर्यंत पावलेलो. सेमीफायनलासून मागीर आमी भायर पडलेली. ह्या फावटी आमी एक न्यू कॉम्पिटिशनान पार्ट घेतला, स्मार्ट फॅक्टरी म्हणून. ते कॉम्पिटिशन कितें आसता, नॉर्मल फॅक्टरीन जे काम आसता तांकां अशें इम्प्रोवायज करपाक लागून एक रोबोट करपाचें ट्राय केलेलें आसा. आतां आमचें प्रॅक्टीस सेशन काबार जाल्लेलें आसा आनी आमी फूल कंप्लीट केलेलो आसा विदीन द टायम. आमच्या टिमीचें नांव क्वांटम ऑरा आनी हो म्हणजे एक नॉर्मलसो रोबोट आसा. बॅटरी सप्लायानसून आर्डिनोचे भितर एक कोड घातलेलो आसा जितूरसून हे क्लॉस चलतात ब्लॉक्स बीन उखलपाक आनी हे सगळे मेंटेन करपाक लागून हे फ्लॅप म्हणून व्हिल्सांसून पावर मेळटा आनी फुडें वयता. तुका कोणी मदत केली आनी खंय तूं शिकता?
आमी क्युरियस मायंड वास्कोन शिकता. थंयसर आमचो एक मेंटर आसा भिकाजी सर म्हणून. त्या सरान आमकां हेल्प केली रिपोर्ट करपाक. सगळे आमकां न्यू कॉन्सेप्ट शिकयले. कलर आयडेंटिटी म्हणजे कलर कशे डिटेक्ट बीन करपाचे ते सगळे शिकयले. आनी फर्स्ट टायम आमी अशे ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज करून बीन सगळे केले ते भिकाजी सरान शिकयले आनी क्युरियस मायंडाच्या हेल्पान केला. माझे नाव शुभिक कमलेश फोडगे. हांव मुष्टिफंड हायस्कूल कुजिरा बांबोलेमान शिकता. हांव स्टँडर्ड 8थान आसा. हांगाचो एक्सपिरियन्स लायक इट वॉज ब्रिलियंट. दीस इज माय फर्स्ट टायम बीइंग हियर ऑन दीस कॉम्पिटिशन एंड इन ऑल्सो दीस स्टेडियम. फाटली 2 वर्सां ही कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज जाता. ह्या वर्सा जालें. फुडल्या वर्सा जर ऑर्गनायज जालें जाल्यार तूं परत पार्टिसिपेट करतलो? डेफिनेटली बिकॉज दीस इज सो इन्स्पायरींग एंड आय एम इंटरेस्टेड इन रोबोटिक्स. कितें केल्लें तूं आयज 7 कॉम्पिटिशनां हांगा आहलीं. सो खंयच्या कॉम्पिटिशनां भाग घेतलो? रोबो कन्स्ट्रक्शन चॅलेंज.